हे तुम्ही पोहू शकता काय, ही अंकिताची डॅडीची. सो गाईज ही जाण असा अंकिताच्या डॅडीची सायकल. ज्यांना जन्मालेले पण त्यांना माझ्या ती डॅडीन घेतलेली. त्यांना डॅडीकडे पैसे असा नासल्या न्हू, त्यांना सायकलीन म्हाका भोंवडटालो. कितें आसताना काय ते सायकलीक पयले न्हू काय याद येता की हा अमके ते आनी दीस कितले बरे आसले न्हू. हे पळय हेंच्यांनी कितें केलां, हांगा धाकटुली खूब कही गेल्या टेरसीर. हांगासर हा सगळें साफ केला आणि तुझेच हांगासर सगळें एक मिनिट हा, सगळें हांगा साफ केला आणि तुझेच हांगा सगळें घाण दिसता पळय. हें सगळें कितें कितें घाण दिसता काय आतां ही हे काडून हे उडोवंक जाय पळय सगळें. ही सायकल बिकल कितें उडयता. कोणाची सायकल ती? माझ्या अब्बूची ती. अब्बू म्हणजे कोंग ना, माझ्या डॅडीची सायकल ती. 20 वर्सां जाली हांगासरूच हा. तूं तिका कित्याक भायर मारपाक सोदता? 20 वर्सां जाली सायकल आहा जाल्यार ती तिका केन्ना हातूच ना. चलय मगो तर ती चलय की कशी चलोवंक ती सारकी ना न्हू. तूं भायर मारूंक सोदता. ही बघ तुका कितें त्रास जाता मग तिजो? ती चलय मगो, तुका कितें त्रास जाता तिजो? आसूं न्ही न्हू ती थंय. चलय मगो ती. चलय न्हू कशी चलोव ती, जायना चलोवपाक. मागीर तर काड संदेश ती हांगा तोंडा फुडल्यान कितें करूया ती. अंदर गेल्या मरे ती संदेश. कितें करूया ते सायकलीचें लोणचें करूया. सारकी करूया. सारकी करूया कित्याक हे सारकी करपाक हांगा कितें सायकलीक आवय बापूय कितें हा कांयच ना मगो हेका. संदेश आहा रे हेका कितें हेका व्हरोन उडोवया सकयल तोंडा फुडल्यान ते मोडके उरता सगळे. नाका ती कित्याक? सारकी कर नाका ती हांगाच आसोनी ती भायर मारूं नाका. कित्याक? तुका कितें माझ्या अब्बूची सायकल ती. हे तुम्ही पोवू शकता काय, ही अंकिताची डॅडीची लॅम्बो भवानी. हय मगो मागीर ती उडोवया. आतां कितें करूया ती? उडोवया न्हू सारकी करूया. कित्याक कित्याक म्हणून तुका करूंक जाय ही आनी सारकी? माझ्या डॅडीची न्हू ती. सो गाईज ही जावन आसा अंकिताच्या डॅडीची सायकल. जेन्ना अंकिता जल्माल जालें पळय तेन्ना हाडलेली ही सायकल. ओके अंकिताच न्हू हा, अंकिताच्या डॅडीची. तो चलयतालो तेन्ना पयलीं गाडयो नासताल्यो न्हू आनी तेजी हालत पळय कितें जाल्या ती. ओके पळय सगळें हें जालां पळय. संदेश कितें दिसता तुका जातली ही सारकी? हय शुअर तूं? ट्रायल मारून पळया. आज तूं कितें म्हणूंक सोदता? ती सायकल केन्ना बंद जाल्लेले पळय. गोंड जाल्लें म्हणजे हांव जेन्ना जल्माक लागलें पळय तेन्ना म्हाज्या ती डॅडीन घेतलेली. तेन्ना डॅडीकडे पैसे आसा नासले न्हू, तेन्ना सायकलीन म्हाका भोंवडटालो बी. हॉस्पिटलान बी सगळे सायकलीर व्हरतालो कळ्ळें. म्हाका आनी मम्माक म्हाज्या. आनी आतां तूं ती भायर उडोवपाक सोदता. मागीर कितें करूं तर ती? तुका इतलेंच म्हाजें पडलां जाल्यार ती सायकल आसली थंय रिपेर करून दी म्हाका. से वो आया बेल मुंडा जैसे. तो क्या बनाया रे तुम लोगों ने? कितें म्हणून केला? हाँ हाँ तू ना रे, तू सायडीक राव रे. तुवें करूंक ना बेश्टे क्रेडिट घेता. हाँ कितें केलाय विवेक आनी तुवें? चायनीज घर दुकान हो खंय तेंच्यांनी खंय दुकान केला चायनिसान आनी विवेकान. आनी ह्या दुकानार मागीर कितें विकपाक आसतलें रे तुमच्या? आनी कुरकुरे आनी चॉकलेट आनी सामोसा बीन तसलें काय ना? इडली डोसा बीन ना फक्त इतलेंच? ना आनी कितें कितें. हा वय. सो गायज कितें आसा जाणाय गायज, अवी म्हणटा ती सायकल खंय सारकी जावपाक शकना. कितें जाल्लेलें ते सायकलीक न्हू 20-22 वर्सां जाली आनी तेन्नाच्यानूच बाबडी सायकल पावसाकूच आसली. हांव तेन्ना धाकटें न्हू, म्हाज्या मम्मीन ती एका जाग्यार दवरलेली ती सायकल तशीच आसली. आनी आतां जालें कितें, रोड करता खंय त्या वाटेन, त्या खातीर सगळें साफ केलां आनी भायरूच सायकल आसली. सो सायकलूय आमी काडली. अवी म्हणपाक लागलो कितें तशें पोरणे सामान खंय सायटीन अशें दवरिनात खंय, बरें न्हू खंय. पूण म्हाज्या खातीर काय तें पोरणे सामान न्हू, म्हाज्या खातीर तें एक इमोशन. ते सायकलीचेर न्हू हांव, म्हाजी मम्मी आनी म्हाजी डॅडी वांगडाच आमी खूब पयस पयस भोंवताली. ते सायकली वांगडा न्हू खूब अशी याद आसा म्हाजी. आयज न्हू म्हाज्या वांगडा म्हाजी मम्मी आनी डॅडी ना, एटलिस्ट ती सायकल तरी आहा. कितें आसता जाणाय काय ते सायकलीक पयले न्हू काय याद येता की हा अमके ते आनी दीस कितले बरे आसले न्हू. तेन्ना आमी तिगाय वांगडाच भोंवताले.
म्हाज्या न्हू गायज डॅडी कडेन तेन्ना पयशे आसना आसले केन्ना हांव जाल्लेलें तेन्ना म्हाका 3 वर्सां जालीं 4 वर्सां जालीं तेन्ना सुद्दां म्हाज्या डॅडी कडेन कांय पयशे नासलेले. पूण तरी पूण न्हू डॅडीन न्हू म्हाका केन्नाच कांय कमी दवरूंक ना. म्हाका न्हू डॅडी नासतना न्हू म्हाका आनी मम्मीक सायकलीचेर भोंवणयतालो. खंय खंय भोंवणयला जाणाय गाय. आमी न्हू ते सायकलीचेर शिरगांवा जात्रेक वयताले. म्हाका आजून याद आसा. इवन मडगांव पणजे सुद्दां आमी ते सायकलीचेरूच भोंवताली. ती न्हू एक यादूच अलग. ती व्हडल्यो व्हडल्यो 4 व्हिलरीचेर व्हडले व्हडले गाडयेंचेर बी ती फील येना. पण ती जी सायकलीचेर भोंवप आसता पळय ते न्हू केन्ना केन्ना इतली याद येता जाणाय गायज की एका टायमार कितली आमची हॅप्पी फॅमिली आसली म्हणून. आनी तुमकां सांगता गायज 2009 कितें म्हाज्या डॅडीन न्हू गाडी घेतलेली 2 व्हिलर. ते गाडये बद्दल कितें जालें तें तुमकां सांगता. पूण ती गाडी तर आमचे कडेन ना. हांवें आनी म्हाज्या मम्मीन न्हू ती गाडी खूब सोदली तरी आमकां ती गावना. तेंची तुका स्टोरी सांगता कितें जाल्लेली ती. पण त्या खातीर म्हाजे कडेन एक म्हाज्या डॅडीची निशानी कशी न्हू गाय सायकलूच आसा. पळोवया आमकां जाता तितली ट्राय करता ती सायकल सारकी करपाक. हांवें अवीक सांगला तुका इतलेंच म्हाजें पडलाले ती सायकल भायर मारूं नाका म्हणून. कित्याक ती अवीक दवरूंक सोदिना. म्हणटा खटारो जाला कितें म्हणून करली तरी पूण एक याद आसता न्हू गाय आपणाच्या डॅडीची आपणाची मम्मीची तेजेरूच आसा. भोंवताली आमी म्हणून वांगडा. मेन थिंग कितें आहा जाणाय गाय म्हाज्या कडेन डॅडी कडेन कांय आसना सुद्दां आसलें तेन्ना सुद्दां म्हाका न्हू डॅडीन प्रिन्सेस खंय दवरलेली. फॉर एग्जाम्पल ते सायकलीचेर फाटसून बसताले डॅडी म्हाका दुखलीत व्हरतालो दुखलीत चडटी काडटाले. आजून म्हाका याद आसा. येदी व्हडले हांगासर चडटी आहात तेजेर म्हाका सायकलीचेर बसयतालो. आपूण देंवतालो आनी म्हाका दुखलीत व्हरतालो. म्हाका केन्नाच सायकली वयलो देवाय नासलो. नासतना त्या टायमार म्हाका डॅडीन इतलो बरो केल्लो. तुमकां तर खबरूच आसा एक चेडो म्हणटा ते आपणाच्या बापायचे सदांच प्रिन्सेस आसता म्हणून. आनी म्हाका न्हू डॅडीन खूब खूब बरें करतालो. आनी म्हाका आजून याद येता कितले आमी ते सायकलीचेर भोंवताली बी ती पयलीं. सायकलीक केन्ना पळयता न्हू तेन्ना याद येता. आतां हांवें अवीक सांगला अवी करतलो सारकी आनी तुमी बी सांगात अवीक सारकी करून दी म्हणून ती सायकल. न्हू गाय पयला कसली झगडी करतात ते पळय गाय आमचे हे दुकानार खंय चिप्स चॉकलेटी आनी कितें कितें गावतले रे. चॉकलेटाचा बॉक्स आईस्क्रीम चॉकलेट हा ते तुमीच खातले का विकपाक रे. बरें हा बरें हा. आणि अडगे कितें जालें रे. हेतून मागीर आमी जेवण करतली न्हू रे. आनी हे पळय हे व्हडले भेलमुंड्यांचे सामान सगळे आनी हे धाकट्या. हे पळय हांच्यांनी कितें केलां हांगा धाकटुली खूब खंय गेल्या टेरसीर. तू खंय न्हिदलाय रे. आयज कुल्लत रायडरान आनी विवेकान हांगासर 2 मजल्यांचे आनंद अंबानी भाशेन एक घर बांधलेलें आसा. सो तेतून आतां हांव रेस्ट करता मातसो. दिखा दो घर बाहर से ऊपर से थोड़ा. पळयात गायस हे घर तेंचे. चिकन धुलके एकदम मक्खन गेला तेंच्यांनी. ओके गायज तुम्ही पयला आसतले आयज हांवें सायकल येयलेली सकयल अंकिताच्या डॅडीची सायकल अरावंड एक खूब वर्सां जाली ताका 23-24 वर्सां एज पर मी. आनी जेन्ना तेजो डॅडी एक्सपायर जालो इन 2008-9 तेजे उपरांत ती सायकल थंयच आसली एका जाग्यार. ओके थंय दवरलेली ती थंय उरली आनी हाफ ऑफ द सायकल जमनीन भितन गेल्ली. सो आतां जेन्ना रोडाचें काम चालू आहा तेन्ना ती साफ केलें तेन्ना ती सायकल भायर काडली. ओके आनी भायर काडली आनी ताका अशें दिसलें ती सायकल रिपेर करची कशी. ओके सो ही म्हाजी सायड हांव सांगता तुमकां. म्हाजी सायड सांगता आवयची जावं बापायची जावं
भयणीची जावं भावाची जावं एक मेमरीज असता. ती जावं सायकल असता, गाडी जावं शकता, टॉय जावं शकता, एनीथींग. तेजी व्हॅल्यू न्हू केन्ना जेन्ना आसता पळय तेन्ना किंमत कळना. ओके, सो हांवें जेन्ना अंकिताक विचारलें हें म्हटलें हें तोंडा फुडल्यान आहा, आमी काडून ती सायडीक उडोवया. म्हणजे तोंडा फुडल्यान मोडके वस्तू केन्ना दवरिनात घरा फुडल्यान, तुमकां खबर आसा. जाल्यार अंकिता सांगता म्हाका ती आपणाची डॅडीची सायकल खंय मेमरीज खंय. हांव पळय जे रायट ते रायट, रॉंग ते रॉंग. हांव ओपनली उलयतां, हांव फाटीं फुडें पळयना. जेन्ना ती सायकल तर तुका इतलीच इम्पॉर्टंट, इतलीच तर तेजे सायकलीचेर तूं आनी तुजो बापूय बसोन ना मम्मी बसोन तुजी भोंवताली मेमरीज आसली, जाल्यार ती सायकल अर्दे मातयेन थंय पुल्लली आसची नासली. ओके, ती सायकल तुज्या घरान भितर आसतली आसली, इधर तूं ती सायकल चलयतलें आसलें. तुजी सायकल तर त्या टायमार तुजी कॅपेसिटी नासली ती सायकल रिपेर करपाक, जाल्यार ती 2008 सालान ती सायकल तूं हाडून घरान भितर दवरतलें आसलें. तूं न्हू जाल्यार तुजी मम्मी दवरतली आसली हाडून. माझ्या मम्मीन ती तशीच सायकल दवरलेली आणि सारखी करपाक येल्ली सुद्धा. पण ते सायकलकारान म्हटलें की ती सायकल रिपेर जावची ना, ती काडून तुवें भितर दवरूंक जाय आसली. ती भायर कित्याक उरली म्हणून ती थंयसरूच दवरलेली. ती भायर उरली. हांव कितें करता हांगा, हांव येवन हेजें कितें ना कितें हांगासर म्हाका गावता, हांव सारकें करून साफ सफाई करून सारकें काडून दवरता वस्तू. हें कितें करता, आपणाचे सगळ्यो वस्तू पिड्यार करता आनी मागीर रडोंक बसता. रडप इज नॉट द सोल्युशन. आयकता तूं? रडप इज नॉट द सोल्युशन. आनी सेकेंड थींग, ती सायकल रिपेर जावपाची ना, कित्याक तेजी फ्रेमूच कलमेल्या. अशें बोट मारलें टाक करून त्यो होल पडटा पयल्या मदीं. जाल्यार ती सायकल स्क्रॅपानूच दिवपाची ना. तशें करूं शकता तूं काडून ती दवरूं शकता खंय सायडीक दवर, तोंडा फुडल्यान बरें दिसना तें. म्हणून हांवें तशी तुका दवरली. तर ती तोंडा फुडल्यान तुजी सायकल तुका तशी जाय आसली, तूं ती भांगर कशें ट्रेजर कशें सांबाळून दवरतलें आसलें. फॉर एग्जाम्पल हांव तुमकां एक गजाल सांगता. हांव आसलो ल्हान आनी हांवें डॅडीक सांगली म्हाका हें जाय म्हणून, रिमोट कंट्रोलाची गाडी. कित्याक सगळे नेबर आमचे म्हाजो एक गट फ्रेंड तो रिमोटाची गाडी ताका डॅडीन हाडलेली बरी व्हडली. हांव डॅडी कडेन रडटा, डॅडी कडेन बाबडे कडेन पयशे ना. डॅडी हांगांतल्यान म्हापसा चलोन वयतालो आमकां 2 रुपयाचे एक थोडे पाव किलो 5 रुपयाचे पीठ हाडपाक. मागीर डॅडी चिंतले आनी डॅडीन त्या टायमार जस्ट इमॅजीन कर 2010-11 आय डोंट नो, हय तेन्नाच आसतलें. एक गाडी घेतली. कसली? एदीत गाडी रिमोटाची. ताका वायर आसताली अशें धाकटुलो रिमोट. लेफ्ट रायट ना ताका, एक दामलो फुडें वयताली, दुसरो दामलो फाटीं येताली. आनी ती गाडी घेवन हांव इतलो खूश जालो. 60-70 रुपयाची कितें गाडी ती त्या टायमार. आनी ती काडली. थोड्या तेंपान मम्मी साफ करी तेन्ना ती गाडी काडून सायडीच्या प्लॉटान उडयली, म्हणजे भायर उडयली. तुमकां खरें सांगूं हांव गायज, ते केन्ना उडयली? आफ्टर 8 years, 8 वर्सां उपरांत जेन्ना साफ सफाई करी आलमारींतल्यान, तेन्ना काडून मम्मीन तेवटेन उडयली. हांव इतलो त्या रिमोट कंट्रोल कारी खातीर इतलो इमोशनल जालो, हर्ट जालो की हांव त्या वाटेन वचोन सोदून काडून ती आसली तही गाडी, रिमोटाची गाडी घेवन येवन आसली तही जाग्यार दवरलेली. कित्याक त्या टायमार ते गाडयेची व्हॅल्यू 60 रुपया आसली. पण म्हाज्या नजरेन ती व्हॅल्यू इट इज मिलियन, क्रोर. कित्याक ते हांवें त्या टायमार म्हाज्या बापायन कांय नासतना पळय तेन्ना हाडलेली. सो वस्तू सांबाळून दवरूंक शिकोंक जाय. हांव दवरता जशी हांव म्हाज्यो वस्तू सांबाळून दवरता. म्हाजे तुमी गाडयो पळया, सगळे चकचकीत डिट्टो सारके, कसलेच हें ना. सो गायज, हांव इमोशनल जावपाची रिजन कितें जाणा, जेन्ना म्हाजो डॅडी एक्सपायर जालो पळयात तेन्ना ती सायकल थंयसरूच उरली. म्हणजे तेज्या पयलीं म्हाजो डॅडी बरो ना पडलेलो तेन्ना मम्मीन ती एका जाग्यार दवरलेली. आनी तेन्नाच्यान ती सायकल थंयच आसली. म्हाका भंय दिसतालो त्या सायकलीक हातूच लावपाक. आनी खूब यादी आहा त्या सायकली वांगडा म्हाजे. जेन्ना हांव स्कुलांतल्यान घरा येतालें पळयात, तेज्या उपरांत 3-4 कसो म्हाजो डॅडी लेट घरा येतालो आनी हांव वाट पळयतालें.
केन्ना डॅडी येतलो केन्ना डॅडी येतलो आनी येतालो तेन्ना तो बॅल वाजयतालो आपणाच्या सायकलीची सायकलीची ती बेल टिंग टॉंग करून आसताली आनी हांव धांवून वयतालें तेजे कडेन हांव न्हू म्हाज्या डॅडीक अब्बू म्हणटालें अब्बू कितें हाडला कसली चॉकलेट हाडला काय म्हणून आनी तेन्ना नवी ती इतलेच ही येयल्लेली सायकल इतलेच रे चॉकलेट रे हांवें चॉकलेट म्हाका म्हाजी सारकी ती फेवरेट आसली 8 आण्यान कितें एक गावतालें न्हू म्हाका तसले डेली म्हाजो डॅडी म्हाका 5 हाडटालो कामा वयल्यान येता तेन्ना म्हाका खूब याद येता हवी आनी मागीर हांव तेका म्हणटालें म्हाका पयलींच पासून न्हू रावणाक वचपाची खूब संवय आसली आतां हांव तुका म्हणटा बा म्हाका रावणाक व्हर म्हणून ती सायकल तीन काडली आनी ते मातयेन उडयली हांवें मातयेन दवरूंक नासली ती मान दवरलेली थंय बांद दवरली कोण मान दवरलेली मान कोण मम्मान हांव भियालो सो गायस आतां म्हाका भंय दिसता चालू आहा पळयलें ओके सो गायज आपणाच्या फॅमिलीन न्हू एक मेमरीज आसता तुमच्या लायफान कोणाची मेमरीज आसतली कोणाचो भाव एक्सपायर जावन गेलो आसतलो कोणाची भयण कोणाचो भाव बापूय मम्मी कोणूय आनी तेंचे वस्तू जेन्ना घरान आसता पळय ते पयले दोळ्या फुडल्यान न्हू कांय उडास सो येता तशेंच म्हाजें एक एक्स गर्लफ्रेंड आसलें आनी तेजे मेमरीज आसताले म्हाजे कडेन सो ते पयले काय म्हाका म्हाजी तकली इरार जाताली मागीर हांवें काडून रागान झोटून मारले काडून सांगता तुमकां एक दीस आयज नाका दीस इज नॉट द रायट टायम बट आय वील टेल यू ईच एंड एवरीथींग सगळें सांगतलो एक दीस दीस सदींच सगळें एकदांच कित्याक सांगया न्हू सारकें आनी न्हू गायज 5 वर्सां उपरांत जेन्ना हांव 7 वर्साचें आसलें पळय तेन्ना न्हू म्हाज्या डॅडीन फर्स्ट आपणाची गाडी घेतलेली स्प्लेंडर तेजे मागीर तुमकां सांगता कितें जालें तें आतां तर ती गाडी आमचे कडेन ना जेन्ना ती सायकल ऑलमोस्ट म्हाका दिसता जेन्ना तो एक्सपायर जाल्लो ताज्या एक 6 म्हयने पयलीं कितें हाडलेली ती न्हू वर्सां पयलीं 1 वर्स पयलीं खंय ती गाडी हाडलेली स्प्लेंडर आनी त्या स्प्लेंडरीची सॉलीड स्टोरी आहा तुमकां एक दीस हांव शेअर करतलो सद्या तुमकां खूब प्रेशस टायम तुमी काडून इतलो टायम वेस्ट करता आसतले आमच्या व्हिडिओंचेर बट मोग तो थँक्यू सो मच तुमचो इतलो सपोर्ट मेळटा तो पण फुडें नेक्स्ट टायम तुमकां आनी कितें सांगता बट चॅनलाचेर जर नेवे आसा जाल्यार भरपूर लायक आनी शेअर करा हांव मेळटा तुमकां नेवी आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओ टाटा गुड नायट आनी बाय 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 गायज सबस्क्रायब करात आनी लायक करात आमच्या ब्लॉगाक सायकलीक व्हॅल्यू सायकल तेज्या बापायची पूण सायकल खंय आसली भायर मातयेन पूण हांवें ती सायकल कोणाक उडास दिवंक दवरा कॉमेंट करून सांगा हांव कितें उलयता तें सारकें उलयता काय म्हणून सगळ्यांचो हांव कितें आहा तें सामकेंच उलयता सगळ्यांचे इमोशन बाय बाय. सेपरेट आसता बाय बाय ह्यो गजाली आयकोंक रावपाच्यो ना